प्रितीच्या भाव आनी भयणांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजूच्या मिशना वरी आमकां सांगता. जेजूचें मिशन कितें? जेजूचें मिशन जावन आसा देवाचें उतर परगटूंक. आनी हाकाच लागून जेजू ह्या संवसारांत आयलो देवाचें उतर आमकां दिवंक आनी आमकां सोडवण करूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू एका गांवांत एका नोगरांत वयता आनी देवाचें उतर परगट्टा. जेजू ह्या देवाचें उतर उतरांनीच न्हय पूण बऱ्या कोन्यांनी सगल्यांक देवाचें उतर दिता. जो लोक पिडेंत आसली तेन्ना जेजू तांकां बरी करता. जो लोक भावार्थान जेजूशी येता तांकां तो बरी करता, देंवचार काडटा आनी लोकांचें दूख आनी त्रास आयकून तांचेच दूख आनी त्रास पयस करता. तर हेंच मिशन देवान आमकां सगल्यांक दिलां, देवाचें उतर सगल्यांक परगटूंक. आयचें शुभ वर्तमान जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. आयच्या समाजांत आमी देवाचें उतर परगटूंक आमी लोसता. कांय लोकांक वेळ मेळना देवाचें उतर परगटूंक कित्याक आमी संवसारी वस्तूंनी बुडला. कांय लोक म्हणटा देवाचें उतर आमी कित्याक परगटूंक जाय? देवाचें उतर फकत पाद्रीन आनी माद्रीन परगटूंक जाय न्हय. हें मिशन देवाचें उतर परगटूंक आमकां सगल्यांक दिलां. हें जावन आसा युनिवर्सल मिशन. तर आमी आयज देवाचें उतर आमी कशें परगटूंक जाता? पयलें म्हळ्यार देवाचो मोगाची अनुभव घेवन. जेन्ना आमी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत अणभवता तेन्नाच आमी तोच अनुभव आनी मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता. दुसरें म्हळ्यार दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून, दुसऱ्यांक आदार करून आनी बरें उतर दुसऱ्यांक दिवन देवाचें उतर आमी परगटूंक जाता. आनी तिसरें म्हळ्यार उदारपणीन आमी आमचें जिवीत जियोन. आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत उदारपणीन जियेलें जाल्यार आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जातलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कांय बायल्यो उदारपणीन आपलें जिवीत जियेलें आनी जेजूची सेवा चाकरी केली. तांच्यांनी कांय दुडू आनी गिरेस्तकाय दिवन जेजूची सेवा चाकरी केली. तर आमी कांय दुडवांनी गिरेस्त आसा, कांय देण्यांनी गिरेस्त आसा, कांय गुन्यांनी गिरेस्त आसा. तर ही गिरेस्तकाय आमी गरिबांक आनी दुबल्यांक वांटून आमी देवा मुखार गिरेस्त जावंक फावो. जेन्ना आमी आमची गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक दिता, गरिबांक दिता, देवाच्या वावराक दिता तेन्नाच आमकां खरी खुशालकाय मेळटा. तर आयज आमी आमकांच विचारुया आमी आमची गिरेस्तकाय कशी वापुरता? आमी आमची गिरेस्तकाय कशी वापुरता? आमचें दान आनी मोन कोणाचेर आसा? गिरेस्तकायेचेर वा स्वर्गाचेर? हाचोच नियाल, ह्याच प्रश्नाचो नियाल आमी आयच्या मिसांत आमी करुया. आमेन.